NGO फेडरेशन ऑफ रेनबोन रेवेच्या बेकायदेशीर उत्खननाविशीं घाल्ली जनहितार्थ याचिका हायकोर्टात आयली। रेंव काडूंक लागपी पर्यावरण दाखलो दिवचे पयलीं पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान घाल्ले अटींचेर वेगवेगळ्यो बाजू तपासपाचें काम चल्लां म्हूण गोंय सरकारान सांगलें। मंत्रालयान 2016त घाल्ली रेवेच्या स्थायी उत्खननाविशीं मार्गदर्शक तत्वां ते विशींचे नेम आनी अटी पुराय जाल्यारूच लायसनां दितले म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगलां। रेवेचे उत्खननाचेर नियंत्रण हाडूंक फिर्यादी NGO फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्सांनी कांय सुचोवण्यो कोर्टा मुखार दवरल्यो। त्यो अश्यो: मंत्रालयान 2016त घालून दिल्ले रेवेचे स्थायी वेवस्थापनाविशीं मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण न्हंयच्या तळा सावन चडांत चड 3 मीटर खोल मेरेन रेंव काडूंक मर्यादा। मंत्रालयान 1 ऑक्टोबर 2015त पर्यावरण दाखले दितना न्हंयच्या तळा सावन चडांत चड 6 मीटर खोलायेची मर्यादा घाल्ली। तेन्ना रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान 2016तले स्थायी रेंव वेवस्थापन मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण पर्यावरण दाखल्यांची दुरुस्ती करूंक जाय। रेंव उस्तूंक परमीट दिवचे पयलीं गोंय सरकारा कडेन पर्यावरणाचेर परिणामा विशीं रिपोर्ट जाय। निर्णय घेवंक आदार जाता जाल्यारूच फिर्यादी NGOच्या सुचोवण्यांचो विचार करतले म्हूण गोंय सरकारान कोर्टाक सांगलां। हायकोर्टान केस 16 ऑक्टोबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।